Review meeting on the monsoon preparedness. Goa State Disaster Management Authority अजेंडा आत्ताच आम्ही चेअर केली. त्या मिटिंगेक ऑलमोस्ट सगळी डिपार्टमेंटां हजर आशिल्ली. आतां म्हणजे बरोबर आमचो डीसीपी सेक्रेटरी फायनान्स, डीजीपी, ताजे उपरांत संदीप जेके सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आणि डायरेक्टर फॉर द फायर अँड एमर्जन्सी रायकर आसा. त्या मिटिंगेंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली जी की आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आनी लोकां खातीर डिजास्टरान काम करपाक तयार आसपाक जाय. तेंची ती 24/7 काम करपाक तयार आसा. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे पुराय डिजास्टर मॅनेजमेंट टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता. तावते सायक्लोन ओके किंवा सगळ्यो जाल्ल्यो फ्लड मॅनेजमेंट करपा खातीर प्रत्येक फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या टिमी खूब काम विशेष करून बोथ द कलेक्टर्स, फायर अँड एमर्जन्सी पुलीस यांच्यानी फावटी इनिशिएटिव्ह घेतले. हे फावटी लोकांक आमी टायम टू टायम अलर्ट करपा खातीर गोवा हीट वेव एक्शन प्लॅन 2020 आमी तयार केल्लो. लोकांक प्रत्येक फावटी हीट वेव एक्शन प्लॅन करून प्रिव्हेन्शन अँड मिटिगेशन ताजे इम्पॅक्ट कितें आशिल्लें हाजी प्रेस रिलीज आमी प्रत्येक फावटी करताले आनी हीट वेवचो त्रास लोकांक जावं 14 मार्च 2024 आमगे कंटिन्युअसली प्रिपेरनेस लोकांच्या मदीं सुरू आशिल्लें आनी तेजी बी पर्सनली जी आसा पळय हे कलेक्टरा कडल्यान आमच्या स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान वयताले. हाजेर आमी प्रेस रिलीज पॉप्युलरायज करपा खातीर विशेष करून नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट पोर्टल ॲप सचेत हो सगळ्यांनी डावनलोड करप गरजेचें आसा. सचेत पोर्टल ॲप हो आतां पर्यंत गोंयांत फक्त 500 लोकांनी डावनलोड केला. प्रेस मिडिया आसत, जनरल पब्लीक आसत, सचेत पोर्टल ॲपाचेर आमी 7 दीस पयलीं अलर्ट जो आसा पळय सगळ्या डिजास्टरांचो अलर्ट जो जो आमच्या खातीर गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी, गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट बाकीच्या सगळ्यांनी कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेवन टायम टू टायम लोकांक कळोवप आनी दोज आर व्हेरी प्रोन टू डिजास्टर म्हणजे आमचे बोटी आसतल्यो भायर वयता ते आसतले किंवा रिस्क कितें कितें आसा हें सगळें ताजेर आमी सुदरडीत करीत आसा. ह्या हातूंतल्यानूय बी आमी इम्पॉर्टंट एप्लिकेशन फॉर रिलीज ऑफ द प्रेस इज मॉशम वेदर फोरकास्ट, एग्रीकल्चर फोरकास्ट आणि दामिनी लायटनिंग अलर्ट अशी 3 ॲप्स जे आहा पळय हे सुदरडीत गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अँड पब्लीक एंड कॅन टेकन द यूज ऑफ इन्क्लुडिंग द मौसम, मेघदूत आणि दामिनी ही 3 एप्लिकेशन्स जी आसा पळय ही हाज्या वयल्यान डावनलोड करपाक जाय. ओके. भायर आमी एअरपोर्ट एमर्जन्सी रिस्पॉन्स प्लॅन हाजेरूय वर्किंग केलां आनी सपोज एअरपोर्टाचेर जर एमर्जन्सी कितें जालें आसत जाल्यार ताजेर कंप्लिटली ऑन बोथ द एअरपोर्ट म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी दाबोलीम एअरपोर्ट हाजेरूय बी अशा पद्दतीन इफेक्टिवली आनी टायमली रिस्पॉन्स फॉर द एमर्जन्सी क्रायसीस सिच्युएशन्स विदीन एंड इन द विजिनिटी ऑफ द सेल्फ एअरपोर्ट जे कितें करपाक जाय पळय तितकी सगळी प्रिकॉशन्स ती गव्हर्मेंटाच्या स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट घेतला. एअरपोर्ट इमर्जन्सी कितें म्हणटा थंयसर जी बाकीची प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय म्हणजे चुकून एअरपोर्टाचेर पूर्ण उदीक भरून दिलें लँडींग जावंक शकना हे एमर्जन्सी आसूं शकता. एमर्जन्सी लँडींग जाल्यार थंयसर उदीक खाली कशें करप हेजी प्रिकॉशन म्हणजे जे डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आमच्या कडेन आसा पळय ताजी प्रिकॉशन्स आमी घेता. एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम आमी तयार केला जेणे करून इट इज एन इंटरॅक्शन विथ द NDMA नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांच्या कडेन आमी कॉर्डिनेशनान आसता. टायम टू टायम तांच्याय कडल्यान जे आमकां प्रिकॉशन्स येता पळय ती सुदरडीत सुरू करता. आमी इवन दो द इंट्रोडक्टरी मिटींग विथ द ऑफिशियल्स फ्रॉम द US काउन्सिलेट इन मुंबई चेअर्ड बाय द सेक्रेटरी रेव्हेन्यू US काउन्सिलेट म्हणजे फॉरेन कंट्रीनी सुद्दां अशा पद्दतीन स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट करपा खातीर कितें कशा पद्दतीचो प्रिकॉशन्स कशा पद्दतीचे हायली इक्विपमेंट वापरता ताजी टायम टू टायम तेंचे कडेन कॉर्डिनेट तेंचे काउन्सिलेट जे हांगासर येता तांच्या कडेन मिटिंग्स आनी तांच्या कडेन शिकप हे बी आमचे सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाजे अंडर करता. फक्त हीच मिटींग न्ही टायम टू टायम सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आनी आमचो चीफ सेक्रेटरी जे प्रेझेंट कांडावलू प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स तांच्यांनी वेगवेगळ्यो मिटींग्स वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट लेवलाचेर
चॅर केला आणि हेजो प्रिपेअरनेस जो आसा पळय हेजो प्रिपेअरनेस तयार केला म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाची आसतली फायर डिपार्टमेंटाची आसतली कलेक्टर्स आसतली फॉरेस्ट आसतली एग्रीकल्चर आसतले हेज्यो टायम टू टायम ते मिटिंगो चॅर करतात आनी ताज्या खातीर आमकां कितें करपाक जाय पळय तांच्या डिपार्टमेंटान तें करून घेता स्पेशली एलोकेशन ऑफ द फंड फॉर द मॉन्सून प्रिपेरेशन आमी एमर्जन्सी फंड्स जे आसा पळय हे मॉन्सून प्रिपेअरनेस म्हणून तेंच्या कडेन दिता CCP कडे 1 लाख रुपया बी म्युनिसिपालिटी यांच्याकडे 50,000 रुपया आणि पंचायतीकडे 25,000 रुपया हो प्रिपेअरनेसा खातीर इवन जो डिझास्टर मॅनेजमेंटाक आमी सेपरेटली परत फंड दिता आतां आसलेली रस्त्यार की झाडां पडोवंक पावल्या आसतली आमच्या फायर सर्विसीसची आमी क्रेन दिता ती क्रेन घेवन सगळे सरपंच पंच आसा पळय आनी आमदार हांचेर इनिशिएटीव घेवची रस्त्यार किंवा खंयच्याय घराचेर जर झाड पडपाचें रिस्की आसा जाल्यार जो कलेक्टर डायरेक्टली ऑर्डर दिता कारण पडल्या उपरांत मागीर पश्चाताप करण्यात काय अर्थ नसता म्हणून तें झाड कट करपा खातीर आमी पयशेय बी आमचो कलेक्टरा कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन आनी पंचायती कडेन म्हणजे आमी जशें म्हणटात 50,000 75,000 सेपरेट फंड डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आसता जेणे करून ते पयलींच झाड मारचे किंवा रस्त्यार आसलेली झाडां मारची लायटी खंयची पडटा आसत जाल्यार ती झाडां मारची हेज्या खातीरय बी आमी ही सगळी तयारी करता ओके आमच्या कडेन डिझास्टर अलर्ट वाया कॅप इंटिग्रेटेड अलर्ट सिस्टम ही आमच्या कडेन आल्तीन हांगासर आमच्या कडेन आसा जेणे करून आमी मॅसेज पास ऑन ही सगळ्या जवळपास 11 सेंटर्स डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्यो बिल्डींग्स आमी 11 जाग्यार वेगवेगळे तयार केल्ली आसा एनी टायम आमकां जर इवॅक्युएट करून कोणाक दवरपाचें जाल्यार तितके प्रिपेअरनेस हे सुद्दां आमच्या कडेन आसता ताज्या खातीर ती सगळी प्रिपेअरनेस हे आमी दवरता वेल ड्युरींग द रेड अलर्ट म्हण किंवा बाकीचे कोणेक आमकां शिफ्ट करचे पडले आसत जाल्यार तितके हे करता मॉक एक्सरसायजीस ट्रेनिंग प्रोग्राम डिझास्टर प्रिपेअरनेस आनी कॅपेसिटी बिल्डींग हे कंटिन्युअसली म्हणजे वर्सभर वेगवेगळे आसतात पण पावसांत आमी मॉक एक्सरसायजूय घेतात आनी ट्रेनिंग प्रिपेअरनेस विथ द हेल्प ऑफ जिपार्ट आमी वेगळी ट्रेनिंग दिवपाक जाय पळय ती मिटींग जी आसा ती वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी जी घेत आसता ओके एन्युअली जॉयंट HADR टू एक्सलंट मिटींग आनी फॉर डिझास्टर रिलीफ कॉन्फरन्सीस ही वेगवेगळ्या फावटी अटेंड करता आनी आमचे वेगवेगळे ऑफिसर्स ह्यो मिटींग ज्यो आहा पयली डिझास्टर मॅनेजमेंट कसो ट्रीट करप हाजी अटेंडूय करून गेल्या आमी टायम टू टायम हांगासर आशिल्ले नेवी रेल्वेज आनी कोस्टल फोर्सीस जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे हांगासर आसा ते आयच्या मिटिंगेक प्रेजंट आशिल्ले तांच्याय कडल्यान टायम टू टायम जी आमकां मदत घेवपाक जाय ती टायम टू टायम मदत ही आमी तेंच्या सगळ्यां कडल्यान घेता ओके आमी एअरपोर्ट आनी हाजेर सुद्दां म्हणजे फायर आनी बाकीच्या एमर्जन्सीची मॉक ड्रील जी घेवपाक जाय आसली पळय ती मॉक ड्रील ही दोनूय इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स आनी हाजेर दोनूय घेतल्या दीस टायम द ONGC ही बी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हेल्प करता ONGC इज एन इन्स्टिट्यूट वीच इज स्पेशली एस्टाब्लिश्ड for the disaster management. They are giving the training for the whole country, even though the international clients are giving training for we are in touch with them also. So they are also giving the training, advanced training in the institute at the Betul. They have three hazardous conditions कशी ट्रीट करची म्हणजे ह्याच्या खातीर बी तांच्या कडल्यान ONGC कडेन बी वी हॅव डन द टाय-अप सो दॅट आमचे फायर आसतले पुलीस आसतले हे सगळे टायम टू टायम त्यांच्या कडल्यान ट्रेनिंग घेवन येता आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आनी ह्यांच्या वेगवेगळ्या फावटी वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हे सगळे आमी सगळे जाण ट्रेन करता आमच्या कडेन ट्रेन आपदा व्हॉलेंटियर्स आसात जवळपास 400 व्हॉलेंटियर्स तांकां आमी फायर आनी पुलीस हांच्यानी ट्रेन केले ते वेगवेगळे कडेन आमकां तेंचे फोन नंबर्स येते आसा ज्या जाग्यार गरज लागली त्या जाग्यांचो येयले आपदा व्हॉलेंटियर्स we call it them the आपदा मित्र आणि तांकां आमी टायम टू टायम थंयसर आपयता आनी ते व्हॉलेंटरीली काम करपाक तयार जाता मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर्स ही टोटल ऑल टुगेदर 11 आसा वेगवेगळ्या जाग्याचेर फूल फ्लेज आमी म्हणटा तशें सगळे उदक लायट एमर्जन्सी सगळे इवन जो 500 लोकांक जरी जेवण करून दिवपाचें जरी जालें एट अ टायम जाल्यार ह्या 11 शेल्टर सेंटरांनी जी आपली ही सोय आहा त्यांची रावपाची सोय टॉयलेट्स आनी हे ते खूब फूल फ्लेज बऱ्या पद्दतीची सोय ह्या 11 सेंटरांनी आमी करून दवरल्या जेणे करून ती जाय तेन्ना आमी खूब बऱ्या पद्दतीन 11 शेल्टरां ही वेगवेगळे कडेन तेंची यूज करपाक शकता कारण की गव्हर्मेंट ही ऑलवेज
तयार असतात असल्या हेच्या बाबतीत अर्ली वॉर्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम EWDS ही सिस्टम आमची इन वर्किंग कंडिशन्स म्हणजे आम्ही एकीकडल्यान पुराय पोस्टल बँडाक सुद्दां जी मेसेज दिवपाक जाय ती ह्या हितूंतल्यान अर्ली वॉर्निंग डिसेमिनेशन सेंटर सिस्टम सॉरी तातूंतल्यान आमी ती दिवपाक शकतले. सो वी हॅव डन द टायप विथ द BSNL आनी तेच्या बरोबर टायप करून ते आमी हे मेसेज तेच्या पर्यंत दिवपाचो सिस्टम जी आसा पळय ती सिस्टम आमी उबी केल्ली आसा. नेक्स्ट इज वेगवेगळे कडेन इवन तो BSNL आयच्या मिटिंगेन आशिल्ले BSNL खातीर तांच्यांनी अशें जर ह्या कंडिशनान कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आनी ती बी त्या भितर डिसायड केला. आमी स्टेटस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्रोल रूम एट द डिस्ट्रिक्ट आनी तालुका लेवल आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमचे 24/7 हे पावसान कंटिन्युअसली असतात ड्युटेरी असतात. इवन जो तालुका लेवल आमी कंटिन्युअसली केला. आयडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लड एंड लँडस्केप प्रोन एरियाज एंड इव्हॅक्युएशन प्लॅन इन केस ऑफ द एनी डिजास्टर एमर्जन्सी जर जाली जाल्यार हे खंयचे एरियाज आसात त्यो आयडेंटिफाय केल्या. झाडां कट करप आनी हेचे प्रुनिंग ऑफ ट्रीज हे वेगवेगळ्या जाग्यावयली ते ऑलरेडी सांगला. डिसिल्टिंग ऑफ द ड्रेनेज गटर्स इवन जो रिवर डिसिल्ट गिरी हांगासर जावपी दर वर्साचे ताका मोठ्या प्रमाणात थंयसर डिसिल्ट करून करपाचें तें इन्स्ट्रक्शन दिलां. स्टेटस एंड ऑपरेशन ऑफ टायमली वेदर फ्रॉम IMD ते आमकां टायम टू टायम दीत आसता. पब्लिकेशन ऑफ द डिरेक्टरी 4 तारखेच्या उपरांत काही ऑफिसर्स शिफ्ट जावपाक शकता म्हणून दवरल्या. रोखडेच 6 किंवा 7 तारखेर आमी डायरी जी आहा पळय जी आमी डिरेक्टरी रिलीज करतले जेणे करून सगळ्यांचे नंबर्स आसतले. आयडेंटिफिकेशन ऑफ द एबंडन मायनिंग क्वारीज ओली इन्स्ट्रक्शन दिला की ती फेन्स करपाचे सुरवात जाला. प्रोसेस थोडोसो डिले जालो बट फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यांनी त्यो म्हणजे ज्यो सामक्यो लोक पिवपाक ह्या क्वारीचेर वयता तेंच्यांनी वयचे न्ही. इट इज टू रिस्की. त्यो खूब खोल असतात आनी भितर पिवपाक कळटा ते मनीस सुद्दां पिवपाक शकना. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक विनंती आहा पेरंट्सांक आनी भुरग्यांकूय बी अशा मायन क्वारीन डायरेक्टली जंप करून पिवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. आनी त्याच बरोबर आमच्यो ज्यो कॅनल्स आसात त्या कॅनल्सान उदकाचो फोर्स खूब व्हडलो आसा. काल दुर्दैवी अंत दोगा भुरग्यांचो जालो. त्याची तेंच्यांनी बी ते खूब लागीं दिसता पण इतले डीप आसा आनी प्रेशर चड आसल्या कारणान कोणी कॅनलांनी देंवचे न्ही हे आमी सामकें ठामपणे सांगतात. ओके. त्या खातीर बाकीचे आमचे मायनिंग पीट आसतले किंवा तसले वॉटर पंप जे आमी लावन दवरले उदक चड जालें जाल्यार काडपा खातीर ते अलर्ट केले. वेगवेगळे सायक्लोन शेल्टर्सची टीम आनी हे ते बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स आनी स्मार्ट सिटी वर हांकां इन्स्ट्रक्शन्स केला. तेंच्यांनी आपली बाकीची सगळी कामां करपाची घेतल्या. ओके. स्टेटस ऑफ द स्टॉक आमचे कडेन कितें आमकां जायो ताजोय बी परत प्रिपेरनेस हे केला. ओके. इन शॉर्ट टोटल जे आमकां डिजास्टरा खातीर जो प्रिपेरनेस जाय आशिल्लो इन्क्लुडींग रेल्वे लायन खंयसरूच ब्लॉक जावची न्ही हाज्या खातीरूय बी म्हणजे पुराय तयार केलो. त्या खातीर म्हजे सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की नॅशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल आनी मोबायल ॲप सचीत हो सगळ्यांनी जो आहा पळय हो डावनलोड करून घेवचो जेणे करून सगळ्या जाणांक मॅक्झिमम मेसेज जी आसा पळय ती जाता तितली बेगीन पावतली सगळ्या जाणां कडेन. ताच्या खातीर आमचो सरकारचो प्रयत्न आसा. ताच्या उपरांत फुडें जावपी 3 ते 4 म्हयने पावसांत वेगवेगळे डिजास्टर जावचे न्ही ताच्या खातीर ही प्रिपेरेशन्स जी आसा ही घेतल्या. हांव परत एकदां जे आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंट पुराय टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरें काम करीत आसतात आनी पुराय डिजास्टराच्या वेळार सगळे अलर्ट आसता. सगळे जाण आपल्या कडेन 100% आपल्या आउटपूट जो आसा हो दिता. थँक्यू. सर शेल्टर दोन्ही एका लागींच्या कशें साऊथ गोवा नॉर्थ कितें तें शेल्टर होम केला. शेल्टर होम जी आहा पळय न्ही 11 जाग्याचेर 11 शेल्टर होम आसताले. 1-2 दोनूय जाग्याचेर न्ही पुराय नॉर्थ आनी साऊथ मेळून 11 आसा. म्हणजे मांद्रे आसा, सालिगांव आसा, पणजी फ्रांस आसा, आल्तीन आसा, जुवारी नगर आसा, पैंगीण आसा, चिखली आसा, परत कुळे आहा, मडगांव आहा, काणकोण आहा, 2 आहा. सीएम वॉटरफॉल्सांचेर हे फावटी कितें प्रिकॉशन आसलें कारण लास्ट टायम बंद केल्ले मागीर अशे इन्सिडंट्स. वॉटरफॉल हे जे आहा पळय न्ही लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवची. वॉटरफॉलाचेर पावसांत कोणी न्हांवपा खातीर देंवचे न्ही ते फक्त पळोवपा खातीर आसता. लोकांक उमेद जाता आनी लोक न्हांवपाकूय देंवता. इट इज टू रिस्की.
ते आमकां म्हणजे सगळीकडे प्रत्येक वॉटरफॉल काय सरकार सेक्युरिटी आणि ते दवरूंक शकना. लोकांक आनी ट्युरिस्ट येवपी आव्हान करता ज्या ज्या जाग्याचेर रिस्की आसा तेचेर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या वतीन आमी बोर्ड जो आसा पळय इट इज रिस्की टू फॉर द स्विमींग म्हणून जो तो बोर्ड आमी लायतले तसो लोकांनी देवचे. तितून आनी एक सीएम हेजे कडेन फायर डिपार्टमेंटा कडेन डायव्हर्स नाशिल्ले, तितून खूब प्रॉब्लेम जाताले. इवन आतां असले इन्सिडंट वॉटरफॉलांचेर आनी हेजेर जाता तेन्ना डायव्हर्स बीन आसना. डायव्हर्स जे आहा पळय हे फक्त मागीर वचून कोणी तरी एक्सपायर जाल्लो आसता तुजी बॉडी काडपाकूच यूज जाता इन शॉर्ट. ओके ते आमी ऑन बोर्ड ताका घेवपाचो म्हणजे टायप करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नॅवी कडल्यान आमी घेता आनी प्रायवेटूय आमी टायप करून दवरला. पण तेज्या खातीर ते इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून जी प्रिकॉशन घेवपाक जाय म्हाजे त्या खातीर लोकांक सरळ आसा की असल्या बाबतींत लोकांनी हांगळ्या सारक्या वॉटरफॉलाचेर देवपाक देंवचे न्ही. तरी लोक देंवता असल्या वॉटरफॉलांनी कोणी देंवचे न्ही. पण आमी एक प्रिकॉशनरी बोर्ड जो आहा पळय तो तयार करून घेतला आनी जावचो. म्हणजे वचपाक बंदी ना, फक्त आनी भितर वचपाक बंदी ना, तेजेर आपली काळजी घेवची आनी देंवचे न्ही. स्मार्ट सिटीचें काम हे म्हणे सोंपतलें दिसता तुमकां? स्मार्ट सिटीचें काम हे ऑलमोस्ट 90-95% काम जायत येयला. परत एकदा स्मार्ट सिटी सीओ आमचो संजीत इन्स्पेक्शन करतलो ह्या 2 दिसांच्या भितर आनी सगळें बारीक सारीक कितें काम उरलां मेयर आनी तेंचो म्युनिसिपालिटी ह्या सगळ्यांक घेवन ते इन्स्पेक्शन करतलो आनी कंप्लीट करतलो. दोतोर लास्ट 15 दीस कितले लॉस जाले स्टेटीक कितें डिजास्टरा खातीर? जर एस्टिमेट पळयत जाल्यार इट इज मोर दॅन क्रोड्स ऑफ रुपीज लॉस जाला वेगवेगळे तरेचे डिजास्टराच्या खात्यांतल्यान. सो एक्चुअल तेजो रिपोर्ट जो आहा पळय वो येवंक ना सुरू आसा. आनी डेथ एक जाले सर टुरिस्ट तूं म्हणटा त्या डिजास्टराच्या वतीन वेगवेगळे एक्सिडेंटांनी डेथ जाल्लो आसा. तुज्यो डायरेक्ट डिजास्टर जावन एक्सिडेंटानूच चड जाला. दोतोर तुम्ही म्हटलं झाडाची कट करपाक डायरेक्ट पंचायत म्युनिसिपालिटीक फंड्स दिला, सो ते कट करच्या आधी कितें इन्स्पेक्शन जातलें काय डायरेक्ट तेंच्यांनी कट करपाक? पंचायतीन आपले झाड रिस्क आसा म्हणून डेप्युटी कलेक्टराक कळोवचें. डेप्युटी कलेक्टर रिस्क जर ते रिस्क तांकां दिसता जाल्यार तेंच्यांनीच कट करून घेवचें आनी कळोवचें सुद्दां गरज ना. ओके फक्त इन्फॉर्म करचें डेप्युटी कलेक्टर ती ऑर्डर पास करतलो. डिस्प्यूट आसल्यार जर दोगांच्या घराच्या मदीं डिस्प्यूट आसा जाल्यार डेप्युटी कलेक्टराक कळोवचें. डेप्युटी कलेक्टर वील पास द ऑर्डर. पूण काय जाग्यांचेर सीएम झाडाची रिस्की ना ती सुद्दां कट जावपाचे चान्सेस अशे आसा? ना ते करून दिवचे ना. फाटल्या दिसांनी दोतोर फाटल्या दिसांनी आमचे रिस्क आहा जे लोकांचे झाड पडून फाल्यां एक्सपायर जावंक शकता जाल्यार ते डेप्युटी कलेक्टर वील पास द ऑर्डर. फाटल्या दिसांनी दोतोर एक ड्रायव्ह कंडक्ट केलो. वीक झाडां आसा पणजे भितर ती मारची म्हणून. तो ड्रायव्ह तुवें फॉलो कितें आयडिया आसा? पळय तूं परत झाडां मारची म्हणजे वेगळे कडेन येतले. ना, ना. स्विमींग जे आहा पळय जाल्यार ते आमी करपाक घेता. खंयचेच झाड मारिना ताच्यो खांद्यो थोड्योश्यो मारपाक घेतलेले आहा. प्रुनिंग चिरे खणींचे फेन्सिंग म्हणटा पळय तुमी ते तेंकां सरकार ते फेन्सिंग करतलो काय? आतां चिरे काडल्यार तुजे पळे चिरेकार ते कोण थंयसर आतां उडोवना ते पळय आपली न्हूच म्हणटात. म्हणून चल्ला आमी डिजास्टराच्या वतीन थोड्योश्यो फेन्स ज्यो आहा पळय त्यो करपाक घेतल्या. लिगल जेंकांनी परमिशन दिला तांकां आमी ऑलरेडी कंडिशन घातला डीएमसीच्या वतीन की तेंच्यांनीच फेन्स करपाक जाय. ते करताय बी. तेच्या कडेन लिगल परमिशन आसा ते थोडे करता. सर 4 तारखेक स्कूल स्टार्ट जातले म्हणटा पूण त्याचा काउंटिंग आसा तो क्लॅशीस जावचे ना कितें सांगू पूण हे प्रावड आसतलो न्हू रस्त्यार काय नासतलो. चेंज जावचें ना. शाळांनी हे इलेक्शन लिंक करून सर पूण चेंज जातले ते कितें नोटिफिकेशन घेतलं दोतोर आनी एक विशय कितें खबर आहा? कोंकणी भाशा कोंकणी भाशा हय कोंकणी भाशा म्हणल्यार तुमकां पत्र बरयलां की कांय भागांनी इंग्रजी माध्यमांतल्यो शाळा मुळावी इंग्रजी शाळा हांवें चॅक करूं ना. हांव ह्या दिसांचे म्हाका मेल हांवें सगळें चॅक करूंक पावूंक ना. तशें आसत जाल्यार तुमी लक्ष घालतले. ऑफकोर्स तेंच्यांनी कोंकणी परमिशन घेवन जर इंग्लीश शिकयता आसत जाल्यार आमकां तेंचेर एक्शन घेवचीच पडटली. नव्या शाळांक परमिशन मेळचें ना इंग्लिशीन. इंग्लिशीन नव्या शाळांक परमिशन दिना आमी ना दिना. सर एक हिंदी आज डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग मैंने शेयर की है. डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत मानसून प्रिपेयर्डनेस जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमेशा के लिए करते हैं